एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असोलना आंबेली. हे दिसांनी जायते म्हाका फोन केले जाय. जायते लोकांक गेले काळीज रोटा जेन्ना गोंय आमगेले निसणटान जाता तें चोय आनी जायते जाणांक हेल्प करपा जाय NGO. थोडे फावटी कोण NGOनी गोळे पब्लिकली अनाउन्स केलां दॅट टू हेल्प द एक्टिविस्ट. ताका लागून ह्यो थोड्यो वस्तू हांव क्लियर करूंक सोदतां. नंबर 1, फ्रॉम माय पॉयंट ऑफ व्यू, मुगे इंडिविज्युअल सांगता, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर इन टच विथ मी आनी जायतो लोक म्हाका पयशे धाडपा सोदताय आनी म्हाकाय फोनूय येयले. हांव क्लियर करतां आनीक एक फावटी, हांवें केन्नाय मुगे जिवितांत इन द पास्ट जावं प्रेझेंट आनी ना फ्युचरान हांव सोशल मिडियाचेर पब्लिकली केन्नाय कोणा कडेन फंड मागलो ना आनी मागपा ना. प्लीज डू नॉट सेंड अ सिंगल पेनी इन माय नेम. नोबडी शूड सेंड. कोणें धाडप न्हू. कॅशूय ना आनी अकाउंटान पयशे धाडनाकाय प्लीज. वेनेवर आय नीड, म्हाका जेन्ना गरज आहा, हांव जाता ते भाशेन सपोर्ट सिस्टम यूज कोत्ता. सपोर्ट सिस्टम हांव घेता मुगेल्या घरांत, मुगेल्या चेड्यालो आनी चेडवालो. सेकंड सपोर्ट सिस्टम कम्स फ्रॉम माय क्लोज फॅमिली मेंबर्स who are very close to me. Third support system comes from my friends. So जेन्ना गरज पडटा then I discuss it one to one आनी म्हाका सपोर्ट सिस्टम मेवता आनी त्या प्रमाणे सारक्यो चड गरज्यो आसताय तेन्ना हांव ह्यो सपोर्ट सिस्टम घेवन एक्टिविजम दवरता. बट nobody, again I'm saying, should send even a single rupee in my account. Nobody. Nor Konench even cash धाडपाक ट्राय पासून करपाची न्हू. म्हाका गरज आसा सगळ्यांचीच, पूण ह्यो थोड्यो वस्तू जायते फावटी मिसयूज जावपाक शकताय. देखून हांव एक रिक्वेस्ट करता. I know people's hearts cry for Goa. जायत्या जाणांक कितें जाल्यार करचें दिसता गोंयच्या पासून, बिकॉज दे आर नॉट इन गोवा टू हेल्प द एक्टिविस्ट जावं गोवन्स, सोशल वर्कर्स, पीपल हू फायट फॉर गोवा. सो तांकां दिसता आमी थोडे 2 पयशे दिवन कितें मदत जातली काय म्हणून दे आर कमींग फॉरवर्ड. फायन, इट्स गूड सायन. बट म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आहा, प्लीज डोंट सेंड कॅश टू anybody unless and until you know the person personally or at a personal level. Otherwise, please send the money when it is sent for the sake of Goa. गोंयच्या पासत, गोंयच्या हितान जावं कोर्ट केसीस झगडोंक, जावं कोर्टांनी वचपाक, वो कितें समथींग मेजर कितें परचेस करूं जाय, त्या दोना प्लीज send money or contribution only in some NGO account. NGO account शिवाय आनी पयशे बेश्टे कोणाकूच धाडनाकाय. Otherwise, individually it is your prerogative. तुमकां जाय तें तुम कराय, पूण at least from my point of view, please do not send a single penny. कितें गेले ते 1 म्हयनो जालो, म्हाका जायते फोन येताय. आजरांनी न्हू, some people have talked to me that they want to send some 2 lakhs and 1 lakh rupees. म्हाका धाडनाकाय. Please, whatever money you all want to send it in any NGO's accounts who are working for Goa. For example, I can say there are many NGOs, but एक NGO whom I also trust, one of the NGOs in Goa is Goa.Foundation. जरी तर गोंयच्या पासून कितें धाडूं जाय जाल्यार you all can contact me, but send the amount to Goa.Foundation. And Goa.Foundation puts the money in proper use.
आनी जरी तर भायर सावन कोणी पयस धाडटाय जाल्यार एक मातशें लक्षात दवराय. प्लीज डू नॉट डेपॉझिट द मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया directly to any NGO account without consulting the authorities of that NGO. Contact कराय त्या NGO मनशाक आनी त्या कडेन विचाराय कितकोन पयशे ट्रान्सफर करपाचे. कित्याक एक एक फावटी हे इंडियेन आहाय ते NGOs, गोंयचे NGOs, they can get into trouble under the excuse of being funded by foreign funds. ताका लागून भायर सावन कोणी पयशे धाडटा जायत खंयचे NGO के अकाउंटांत प्लीज कॉन्टॅक्ट द NGOs authorities मागीर पयशे धाडाय. And if there are difficulties, of course, people can contact me. I will also guide you all how to deposit the required amount into the NGO accounts which are registered. But individually, again I am saying, please do not send a single rupee. आणि देव बरें करूं, कित्याक जायत्या जाणांनी म्हाका उलो मारलो आपूण कितें 5,000 जावन 10,000, 50,000, 1 लाख धाडटा म्हणून. सो कोणाकूय हे भाशेन पयशे धाडपाक जाय, ओ दे वॉन्ट टू सेंड सम कंट्रिब्युशन, please do transfer the contribution only and only in some NGO accounts. Unless and until the person who is sending the money has a personal relationship with an individual. That is your lookout. But magir rodna काय, magir बोवाळ मारना काय, पयशे हेणे हायले, पयशे तेणे हायले म्हणून. Individually तुम पयशे धाडाय, that is your responsibility and that is for you to handle it. But if the money goes to an account, an NGO account, they are responsible. You will get a receipt and it will be put in proper use. ताका लागून सांगता once again, India Sanport पयशे धाडाय कोणूय, for them there is no issue. India San धाडाय तांकां there is no problem. Anybody within India can send the amount to these NGOs. For example, as I told you, Goa Foundation. And the account number, we can always give it to you all when you need it. But for any guidance, Sanwai Zawpak, you all can always contact me. There is no issue. So once again, देव बरें करूं म्हणटा सगळे आमचे गांव भाव गोंयकार जे गोंयांत इंडियेक आनी इंडियेच्या भायर आहाय तांकां I know your heart cries more than many of the people who are here in Goa maybe. But still, in your extreme love for Goa, let us not get into trouble. Dev bare karu. Thank you very much once again.